मोगाच्यानो आयल्या वार एका टिचरीचो जल्माचो दिवस आसलो आनी त्या टिचर मस्त प्रायवंत कांय 92 कोण जाल्यान तिका आनी तिचे स्टुडंट 2 जण ती खबर आयकून पयस जावन आयल्यात आनी ताणें सांगलें काल म्हळ्यार आमी मस्त दुर्बळी आसल्या आनी ह्या टिचरीन आमकां शिकोवन आनी पुरा वयर हाडलें आनी आमकां खबर मेळ्ळी तिचो जल्मा दिवस 92 वर्सांचो जल्मा दिवस म्हणून देखून आमी आयल्या तिका संतोश दिवंक तिने आमच्या जिणेक संतोश दिला आनी देखून तिच्या जिणेक संतोश दिवंक आमी आयल्या म्हणून तिका संतोश दिवंक म्हणून आनी मस्त वेळ ते तिचे कडेन उलोवन आसोन करनासले आनी हांव थंयच आसलो तिच्या लागीं बसलो तशें आनी त्या मिसाच्या वेळार आनी तांचे बारी संतोशान आसली ते वय कित्याक म्हूण सांगल्यार तिणें ते म्हणटात आमकां मस्त टायम दितली ती आनी खांद्यार हात घालतली ती आनी शिकयतली ती आमी ल्हान भुरगीं आसल्या ती आमकां चवथ्या क्लासीक शिकयतली ती आनी बरी मोगाळ ती आमकां मोग दितली आनी ती आमकां मस्त सोंसणी खायन पळयतली आनी देखून आमकां तिच्या ह्या बर्थडे दिसा येया म्हणून आज आमी कोण गे आमच्या आवय बापाय नंतर ही टिचरूच आमची इतली मोगान शिकयल्यांत आनी आमी उपरांत 5वे क्लासीक गेल्या 7वेक गेल्या 8वेक गेल्या कशें शिकतात पुता बरें शिकतात न्ही वयर येतात न्ही तुमी व्हडले मनीस जातात न्ही म्हण विचारत आसली ती खरें इंट्रस्ट तिका म्हणून आमकां अटेन्शन दितली ती तशें म्हणून मोगाच्यानो दिल्ल्यांत आमी मोग करता थोडे फाटी आमी दिता थोडे फाटी दिता शिकयता आनी पुरा दिल्ल्यांत दिताना आमी तांदूळ मोग करता म्हणलें न्ही थोडींक आनी दितात भिकारी येतात आमी काडटा आनी दिता तांकां दिता तांचो मोग करता गे आमी ना आनी थोड्यांक विचारली वस्तू आनी पुरा आमी थोडे फाटी दिता मोग करिना पूण मोग केल्ली सगळीं दितात गॅरंटी दिवची सगळीं मोग करतात म्हणलें गॅरंटी ना दिल्ल्यान मोग करूंक पुरो पूण दिल्ल्यांत आमी मोग करता म्हणलें गॅरंटी ना वय सांगूंक गॅरंटी कर सांगूंक जायना पूण मोगाच्यानो जर तर कोणी मोग करता वय की न्ही आतां कोण मोग करता पळय मोग करचें पुरा दितात पळय आमी भुरग्यांचो आवय पळय भुरग्यांचो मोग करता इतलो भुरग्यांचो मोग करता आवय ताका त्या भुरग्यांक मोग करता म्हणल्यार ती दिता तिचो वेळ सगळो दिता तिका म्हणलो वेळ ती करसूंक वचना वय एक आवय सांगतली आतां भुरगीं 25 वर्सांची जालीं ती म्हणली आमी खंय भोंवंक वचना सगळो आमी हांव टिचर तो ऑफिसांत आलो खंय रजा मेळ्ळी जाल्यार आमी घरांत भुरग्यां रांदून भुरग्यां सांगतात रावतले हांव हाळे तांची सगळी जिणी भुरग्यांक दितात ती सगळो तांचो वेळ भुरग्यांक दितात सगळें तांचे इंट्रस्ट भुरग्यांक दितात सगळी तांची जाणवाय ती भुरग्यांक दितात पळय गी तांचो मोग आनी दितात देखून मोग करची मनशां दितात देखून तूं मोग करताय जाल्यार तूं खंडीत तूं भुरग्यांचो नीज मोग करताय जाल्यार भुरग्यांक न्हू नीज टायम दिताय भुरग्यांक टायम दिताय तुजो वेळ करशिताय भुरग्यां सांगता वेळ करशिता व्हरता तांच्यो ल्हान ल्हान सुखी तुका दिसता त्यो शिकूय तीच दिताय तूं वय तांकां अटेन्शन दिताय गामान दिल्ल्या वरवीं तांचे ते कलेच काय तुका दिसता आनी तूं तांकां करताय तूं तांकां वेळ दिताय टायम दिताय आनी तूं करशिताय तूं भुरगीं बरीं वाडटात आनी हें करतात देखून मोग करतेलीं दितात देखून आयच्या दिसाचें देवाचें उतार सांगता आमी मोग केल्ल्या वरवीं आमी दिता म्हणून सांगून आनी दिल्ल्यांत आमी जेजू बरी जाता म्हणून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 4 आनी 5 2 श्लोक आतां वाचया तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात बागार हेरांचें बरेंपण तुमी सदां तुमचें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन जावं मोगाच्यानो आमी आतां देवाचें उतार आयकलें तांकां सांपावल कित्याक सांगता आमी दिचे मोग करचे मोग केल्ल्या वरवीं आमी दिता आमी मोग करता आनी ते मोग केल्ल्या वरवीं आमी दिता म्हणून सांपावल आमकां सांगता आमी मोग करता आनी केदळ आमी मोग करता तेदळ आमी वेळ दिता आनी टायम दिता म्हूण सांगून सांपावल सांगता देखून आनी केदळ आमी मोग केल्ल्यांक तो पळया पतीन पळया एक पती जर तर आपलो पतीन असो मोग करता जाल्यार तिका तो टायम दिता तिका तो अटेन्शन दिता तिका तो अर्थ अंडरस्टँड करता तिणें केली सूख केला आज बिजी आसलें देखून रांदप आनी इल्लेशें 1-2 आयटमात केल्यात एक आनी खाली करून ताणें म्हूण खरें सोडून जालें जाल्यार तें आज मस्त कामांत आसलें ताका सगळी बऱ्या करूंक जावं ना इल्लेशें तें मीठ उणें जालां म्हणणी म्हूण तो वगेत रावता आनी कितें आमल्या बरें आसा बा म्हूण सांगता तो बरें आसा म्हूण सांगता पळय तो मोग करता आतां मोग करची पतीन आसा जाल्यार तूं ती पतीची आपल्या न्हवऱ्याची आपल्या घरकाराची ती मोग करता जाल्यार ती खावन जाता ताका टायम दिता ती
आनी ताका त्या ती खान दिता टायम दिता आनी उपरांत ताका एटेन्शन दिता ताका रेस्पेक्ट दिता आनी ताणें कितें सांगता तें आयकता ती बसून आयकता आनी ताका सड्ड किरी करूंक वचोना ताचे कश्ट समजता तो इल्लो शांत आसून दी म्हूण सोडटा आनी एक गूण हांवें पळयल्लो म्हूण जाता पती जर तर एक दादलो आपल्या पतीन सो मोग करता तो दादलो तो निर्मो करता ताका टायम दिता आनी टीव्ही ऑफ करता ती खाली उलयता जाल्यार ती खंय थंय गेली मार्केटीक गेली आयली जाल्यार ती कितें सांगता म्हणून कामांत हांव ती आयली जाल्यार मार्केटींत आयलो जाल्यार घरा येताना पतीन खाली सांगूंक आश येता जाल्यार तो तिका खाण दिता आयकोनचो खाण दिता बरो करून आयकता बरें का तिणें खालें म्हूण तिचे कस सांगले गी म्हूण तो आयकता आयकोनचे खाण दिवचो जर तरी एक पती आयकता जाल्यार बसून आयकता जाल्यार तुमी कुडले कन्क्लुजन येत तुमी तीर्मान करियेत वो पती त्या पतीनचो कठीण मोग करता म्हणून तो बसून आयकता कांय ना बैल्यान कितें सांगलें तो गो आयकता तेजो तो कठीण मोग करता म्हणून आनी बायली न्हवऱ्याक एटेन्शन दिवन बरो रेस्पेक्ट दिता जाल्यार आनी ताका मान दिता जाल्यार तितलो मान दिता ती आनी ताणें सांगिल्लें विधेय जावन आयकता ती विधेय आयकता आनी सांगल्या बरें करता जाल्यार ती पतीन त्या पतीचो कठीण मोग करता जेजून आमचो मोग केल्ल्या बरी ती कठीण मोग करता वय केदाळा आमी तो मोग दाखयता आमी उदार जाल्ल्या वेळार देखून आयच्या दिसाचें वाचप आमकां सांपावल सांगता उदारी जायचे देवाचें उतार सांगता आमी उदारी जायचे म्हणून आमी उदारी जाताना काल जाता आमी उदारी जाताना सोड आनी चड मोग करता आनी चड आनी चड मोग केल्ल्या वेळार आमी उदारपणान दाखयता उदारपण दाखयता आमी उदारी जाताना काल जाता आमचे थंय एक बदलावण येता मोगाच्यान वयगिनी आमचे कडेन एक बदलावण येता आमी पळय आतां येरान थंय उदारी जाल्ल्या वेळार आमी येरांचो थंय हुस्को दाखयता आनी उदारी जाल्ल्या वेळार आमचो बदलावण येता कसली बदलावण आमकां चडावत किरकिरी जायना तांणी आसतना आमकां तांच्या विशीं राग येना तांच्या विशीं चड मोग जावन वता तांच्या विशीं सोंसणीकाय येता कोणी तांच्या विशीं कितें सांगलें जाल्यार आमच्या मोगाच्या विशयान कितें सांगलें जाल्यार आमी तांकां तशें न्ही अशें म्हणून सारकें सांगून तांकां धाडटा तांच्या विशयान सूख अभिप्राय येवंक सोडिना असो तांचो आमी मोग करता असो आमकां चड आनी चड तांच्या विशयान मोग येता उदारी जाल्ल्या वेळार मागीर काय जाता आमी उदारी जाल्ल्या वेळार आमी तांकां जेजूचें प्रतिरूप जाता जेजू बरी जाता पळयाक आमी एक मरणाच्या मिसाक गेल्ले आनी ती भुरगीं ती सून आनी तो पूत प्रभायतावन आयल्यांत आनी म्हणटात पाप्पा कितलो बरो देवोत म्हळ्यार कालें जेजू बरी देवा बरी देवोत तो म्हजो पाप्पा डाडा आमकां सोन गेलो म्हण आनी इल्लीशी किकराट आयकली फॉरेन गेल्ली आनी परत एक्चुली ती तितल्याक तांची इमोशन्स तांचे भावना व्हडल्यान व्यक्त करिनात पूण अचानक म्हणल्यार बरी एक सून एक मागीर दुयेचीं दोगां जाणां भुरगीं ती भायर व्हडल्या कामांत फॉरेन तावन आयल्यान ती आनी ती पप्पा तूं सोन गेलो गी पप्पा तूं सोन गेलो गी पप्पा म्हणून ह्या आधुनीक काळांत तशें खंय आयकूंक मेळटा आनी लोक आनी परत एकामेका पळोवंक लागलो त्या वस्तूर मरणाच्या पिट्यान त्याच्या तोंडार वस्तूर घालतना ती भुरगीं तो पुती दिंबी घालून थंय रावलो आमी पाद्रा मुखार आसल्यान म्हाका पुरा पळोवंक मेळ्ळें आनी तो पुती दिंबी घालून मातयेच्या त्या दिंबी घालून पप्पा म्हणून वंटा किस दिता पप्पाच्या आंगा गाला किस दिताना यो जेजू पळय कितलो निजाकी देवत तो कित्याक मागीर आमी तांचे कडेन उलयतना पप्पा आमच्या खातीर मस्तू टायम करशितलो आमच्या सांगात आसतलो आमकां मोगान पळयतलो ताचें म्हण ताणें पळोवना उदारपण तां दिलां पप्पा दीस येताना चड उदारी जालो मोग दिवच्यान त्याग करच्यान ताचें म्हणल्यार ताणें पळोवंक ना ताका आपूण म्हणून ना तो केदाळे आमचें बरेंपण पळयतलो कळलो बरो पप्पा तो म्हणून देवोत फादर तो म्हणून देवा बरी एक आवयच्या मरणाक गेल्ले हांव ती भुरगीं तशींच दिंबी घालून आवयच्या पांया कडेन पडून आवयच्या पांयांचेर दोगी जाण चरके तेंच्यो चेडूं सूण सगळीं तिच्या सूण खंय म्हणे आसा गे आवयच्या पांयांचेर त्या मरणाच्या पेटीच्या पांयांक धरून माथ्या कडेन कोणी आसलें पळोवना सगळीं पांया कडेन पडलें आवयच्या पांयांक पडटात मम्मा म्हणून ते आपयतना आमकां दुकान दोळ्यांत थावन गळोवंक सुरू जालीं वय आमचे दोळे भिजल्या बरी जाले आमी कितल्यान थोडो अंगण खाणयलें म्हणून ते रावल्या पाद्रा पंचे आमी पळयलें तांणी रडची ती तांणी वट्टूक बाबाट मारची न्ही ती वटे भरून काळजान थावन तांचो मोग भायर येता मम्मा म्हणून ती मारतना काळजान थावन येता मोगाच्यान कित्याक मागीर पळयता सगळी आवयन त्या इतलो मोग केला भुरग्यांचो इतली ती सगळी जिणी त्या भुरग्यांक दिल्या तिणें
आणि तांचो मात न्ही शेत सांबार असो येतले मस्त मोग केला शेजाऱ्याच्यान मस्त जाणां दुखांगळे येतली तिचे सांगता आमी तिचे कलेय सरून गेला तिणें ना म्हणून आमकां ना म्हणून आनी केदाळे आमी वखदां गेल्या म्हणून जाल्यार ती इल्लेशी आमकां कुमो करतली म्हणून थंय आसली थोडी म्हणाली आमकां आनी घरा गेल्ल्या कल्यातान पाटयेन नासली ती सगळ्यांचो मोग करतली खाले म्हणी तिच्या घरा गेल्या पिवून आनी जेवून खावन पिवून अशी कापी हाडून दितलीच ती वचून आनी आपूर बायसो एक सरबत लिंबे आल्यांक घालो एक सरबताचें डिकॉक्शन करून दवरतली फ्रिजांत आमी गेल्या तक्षण उदक वतलें आनी तें डिकॉक्शन तातूंत घालें ती खालें कर बटलीन बंद दवरतली घरांत बैल्यान पिवून जो म्हणून आनी तिणें घरान त्यो जिरवण्यो आनी कितल्या आपूर बायचें म्हणना ती गेल्ल्यांक दितली तशें बरी मनीस ती म्हणून सांगतना कालचांत आपूरबाई गुंडा येता बघता देखून आमी जेजू बरी जाता वो गूण पळोवंक देव आशेता जेजू बरी जाल्लें हे देखून फिलिपिकारान बरयल्या पयल्या पत्रांत फिलिपिकारा बरयल्या पत्रांत पयलो अध्याय 11 श्लोक 1:1 11 अध्याय 11 श्लोक पयलो अध्याय 11 श्लोक तो सांगता 11 श्लोक सांगता आमी देव हें गूण आमकां पळोवंक आशेता उदारी जाल्लें येरांतय वय पूण मोगाच्यान आतां कांय जालां म्हळ्यार आमची संस्कृती आतांची संस्कृती एक आसा आधुनीक संवसारीक संस्कृती एक आसा काम करच्या जाग्यार समाजींत आनी हर एक कडेन खालें म्हळ्यार आतां संस्कृती बुकांनी आनी व्हिडिओचेर टीव्हीचेर आमी गेम आनी पळयता हे संस्कृती नवें कल्चर आयलां एक नवी संस्कृती आयला काल म्हळ्यार तुका दिवंक बिलकुल सांगना मागीर काय सांगता इट्स ऑल अबाउट मी म्हूण इट्स अबाउट मी कल्चर आयलां हे मीम प्रॉब्लेम हांव म्हणलें प्रॉब्लेम हांव म्हणलो समाजसो हांव म्हणलो समाजसो व्हडलो समाजसो हाका एक पर्यार जायचे मोगाच्यान हाका पर्यार कसो तूं आमी उदारी जावचें हाका पर्यार मी कल्चर विरोधाचें म्हळ्यार ह्या समस्या पर्यार एकच आमी उदारी जायचे टायम दिवंक आमी कुटुंबांत येरांक टायम दिवंक येरांक समजून दिवंक बरें जावंक आमी उदारपणान आमचो टायम दिवचे आमी उदारी जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी उदारी जाल्ल्या वेळार आमी काय जाता उदारीपण जाल्ल्या वेळार फोकस काल गामान आमच्या वयल्यान काण तांचेर दवरता नातल्यार हांव म्हणलें हांव हांव म्हणलें गामान म्हजेर आसलें गामान आतां तांच्या हेरांचेर घालता हेरांचेर गामान ती कशी आंत तांच्या भुरग्यांक खाल हुशार ना गे हांव तांकां कितें जालां तशें म्हणून न्हवरो गामान कान पतीनेर घालता ताका कितें आज ते केशव भलायकी रांगी कितें गे पाप वो जाल्यार हांव रजा काडटा ताका वखदां व्हरता म्हणून तशें हाळे आनी पतीक खलें सोडून जाल्या वेळार ती मी म्हणलें म्हजें म्हणलें पतीन न्हय जाल्यार ती उदारी जाल्ल्या वेळार पतीन ती गामान कान पतीचेर घालता ताका कितें आज ती केशव तो कोंगता हे कसाय करून दिता इसारता म्हणटा ती इसारता भलायके विशयता आनी ताका मस्त एटेन्शन दिता वय थोली बदलावन आमचे थंय येता देखून फोकस आमचेर न्ही हेरांचेर येता गामान आमचेर न्ही मागीर आमचेर न्ही गामान हेरांचेर घालता आनी कितें म्हण सांगल्यार आमी आमच्या विशयान चड चिंतिना हेरां विशयान चिंतूंक करता उदारी न्हवरो जाल्यार उदारपण असो जनरस न्हवरो जाल्यार तो पती कान करता म्हळ्यार तो पती भुरग्यांचेर आनी आपल्या पत्नीचेर गामान दवरता उदारी स्त्री जाली जाल्यार पतीन जाली जाल्यार ती भुरग्यांचेर आनी पतीचेर आपलो गामान आनी पुरो तांचेर दवरता आपणा विशयान चिंतिना ती तांच्या विशयान चिंता तशेंच देखून हेरा विशयांत सड्ड चिंता आमच्या विशयान चड चिंतिना हेरा विशयान चड चिंता देखून फिलिपिकारान बरयल्ल्या पत्रांत आज आमी वाचलें देवाचें उतार 2 अध्याय श्लोक 4 आनी 5 नियाळ केलो क्रिस्त असो मनोभाव क्रिस्तांव ताच्या विशयान चिंतू ना क्रिस्तान आमच्या विशयान चिंतलें आनी तसोच तो जीव ताणें आमकां दिलो तसो तो जीव ताणें कुर्सा दिलो आमची पदकां ताचेर घेतली आमची शिक्षा ताणें घेतली आमचो क्रिस ताणें घेतलो आमची पदकां ताणें बक्षिली आनी सर्गेंचें दायज आमकां दिलें ताणें सगळ्या जिणींत आमकां भेटोवन दिली ताणें आमकां दिली कोलो उदारी आमचो देव कोलो उदारी आमचो सोडोवनदार वय ताचो मनोभाव आमचो करग्या दिसान दीस इल्लो वाडया आमचे थंय ताचो उदारपण आमचे थंय वाडया आनी आमी जेजू बरी जावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया